ये जेजू ते तो ये तुझे काळीज जेजू दिवकू ये तुका सामान वर्सो गोडी तो ये जेजू ते तो ये तुझे काळीज जेजू दिवकू ये तुका सामान वर्सो गोडी तो जमताना कितें घेवन आयलोय मोरताना कितें तूं व्हरतलोय जमताना कितें घेवन आयलोय मोरताना कितें तूं व्हरतलोय खंयतां तूं आयलो ह्या संवसाराक खंयसर तूं येताय तें जणाय खंयसर तावन आयलोय तूं ह्या संवसाराक खंयसर तूं येताय तें तूं जणाय ये जेजू ते तूं ये तुझे काळीज जेजू दिवकू ये तुका सांबाळ वर्सो गोडी तो तुका सांबाळ वर्सो गोडी तो तुका सांबाळ वर्सो गोडी तो वय मोगाच्या भाव भयणीनो म्हाका तुका सांबाळ वर्सो गोडी जेजू बरो गोडी जावन आसा आमी ताच्यो शेळयो तो ताच्या शेळयांक सरयता आज सद्या काळाचो 21वो आयतार आमी आचरण करता 21st संडे इन ऑर्डिनरी टाइम मोगाच्यो भाव भयणीनो हे मिसाचें बलिदान हांव भलायकेच्या कारणा निमती मिसा पसूंक जायना कोविडाच्या कारणा निमती क्वारंटायनांत आसात हांतुरणार आसात आस्पत्रेंत आसात तुमच्या भलायके खातीर तुमच्या तेसावा खातीर हांव भेटोवन दितलो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं देव आमच्या उल्याक पाळो दिता देव आमकां आयकता देव आमचो मोग करता देव आमकां बक्षिता तर मोगाच्यो भाव भयणीनो हे युकारिस्ती बलिदान पवित्रपणी भेटोवच्या खातीर आमचे अस्कत कांय पातकां वळखून घेवया कालत्या काळजान देवा समोर आमी रमया पश्चाताप काळजान आमी आमचे पातकां वळखून देवा मुखार आमकांच खालती करया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे अनुसरून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान अनुसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या बसवत भाग्यवान सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमचे कपोट करूं आनी आमची पदकां बक्षूं आमकां सजण्याच्या जिविताक पावो आमीन सोमिया काकोट कर सोमिया काकोट कर क्रिस्ता काकोट कर क्रिस्ता काकोट कर सोमिया काकोट कर सोमिया काकोट कर महिमा देवापून सर्गी आनी शांती ताचा इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुझ्या तोर वैभवा पासो आमी तुका वाकणता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये
तू संसाराचे पाप काढताय आमची कापड कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रज्ञ सांगाती देव बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांक एका मनाची आणि एका काळजाची तू करताय जे तू आमकां फरमायताय तसो मोग करूंक आणि जे तू आमकां बसयताय ताची आशा दवरूंक बळेपणांत आमकां फावो कर आणि या अतीर संवसारान सर्गीच्या सदां बाळटलेल्या सुखाचेर आमचे काळजांत तीर करून दवर या आमी मागताव आमच्या सुम्या तुझे पुत्र जेसू ख्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुझे सवे पवित्र तुझे कोणाक जियेता आणि सोड चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. शब्द रावडेराच्या कारभाऱ्याक दळबारूचो सर्वेस बरो अशें सांगता. हांव तुका तुज्या हुद्द्यांतलो काडटलो आनी तुज्या स्थाना वयलो ओडून सकलाक घालतलो आनी त्या दिसा हांव म्हज्या सेवकाक हिल्कियाच्या पुता एलियाकीमाक आपयतलो. हांव ताका तुजो धोकलो न्हेसयतलो तुजो कमरबंद ताका बांदतलो आनी तुजो अधिकार ताचे हाती दितलो. तो जेरुसलेमाच्या निवास्यांक आनी जुदाच्या घराण्यांक एक बापूय जातलो. हांव ताच्या भुजाचेर दाविदाच्या घराण्याची चावी घालतलो. तो उगडतलो आनी कोणूच दमचो ना. तो दमतलो आनी कोणूच उगाडचो ना. एक कुंटो कसो हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. आपल्या पुर्वजांच्या घराण्याक तो एक महिमेचें सिंहासन जातलो. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. तुजो मोग सर्वेस परा ससनाक बाळटा तुज्या हाताची कृत्यां तू विसर नाका. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थना आयकून घेतले म्हूण सर्वेस परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाचता. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुझ्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साष्टांग नमस्कार करता. तुजो मोग सर्वेस परा ससनाक बाळटा तुज्या हातांची कृत्यां तू विसर नाका. तू बरो आनी विश्वासी सक्तां प्रास वर्तें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुज्या नांवाची होबळीक घाता. तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कान दिली. म्हजें काळीज घट कर म्हाका धैर्यान भरलोय. तुजो मोग सर्वेस परा ससनाक बाळटा तुज्या हातांची कृत्यां तू विसर नाका. सर्वेस पर कोरोस मोहन नात तरी कार्त्यांचेर तो दिश्ट घालता पूण गर्विश्टांची वळख तो पयस तावून धरता. तुजो मोग सर्वेस परा ससनाक बाळटा तुज्या हातांची कृत्यां तू विसर नाका. तुजो मोग सर्वेस परा ससनाक बाळटा तुज्या हातांची कृत्यां तू विसर नाका. सान पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो हा कितली आगाध देवाची संपत कितली निगूढ ताची जाणवाई आनी समजणी. कोण आटापीत ताची फैसलां कोण पारकीत ताचो वांटो. सर्वेस्पराचें चिंतना कोण तो जाणा जाल्लो कोण तो ताका आलोचन दिवंक सोदतलो कोणें तें ताका पयलें दिलां आनी उपरांत प्रतिफळ म्हणून ताचें लक्ष्य घेतलां. सगळ्यो वस्तू ताचे जावन आरंभ जातात. ताचे मरिफात आनी ताचे खातीर शेवट जोडतात.
ताका जाव महिमा सदा सर्वदा आमेन. देवाचें उतर हें, देवाचें ओडोपकार. Service for JJ, service for JJ, service for JJ, service for JJ. Pedro वाकडतो आणि अकडपाचेर मुजी धर्मसभा हांव बांदतलो आणि पाताळाच्या दरवाटे तिचेर जैत व्हरूंक सकचे ना. Service for JJ, service for JJ, service for JJ, service for JJ. सर्विस फॉर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोमिया. उपरांत सेसरिया फिलिप्पी नावाच्या प्रांतांत येऊन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिष्या लागीं विचारले, मनुष्यपुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? ताणी जाप दिली, थोडे तो स्नानदाता जुवाव म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आणि हेर तो येरेमिया वा प्रवाद्यांपैकी एकलो म्हणटात. तो व्हडलो जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हणून म्हणटात? सिमोन पेद्रोन जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पोतो. तो व्हड जेजू पेद्रूक म्हणलो, बागी सिमोन योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापे केलें कोणी मनशान न्ही, बागार सर्गीच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हणजे काडप आनी काडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाच्या दरवाटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे ना. हांव तुका सर्गीच्या राज्याच्यो चावयो दितलो. जे कितें संवसारी तूं आडवरतलोय ते सर्गी आडवरलेले जातले आनी जे कितें संवसारी तूं सोडयतलोय ते सर्गी सोडयलेले जातले. उपरांत आपूण क्रिस्त म्हणून कोणाकय सांगिनाय म्हणून ताणें आपल्या शिष्यांक कठीण ताकीद दिली. देवाचे उतर हे, वगणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त देव मोचे भाव भयणीनो, आज आमी सर्व जेजूच्या नांवान हांगा एकठांय जाल्या. जेजूचें नांव तें वर्तें नांव आनी ह्या जेजूक समजोवन जेजूचेर भावार्थ दवरून जियोचेर देवाची खुशी जावन आसा. ह्या संकश्टाच्या परिस्थितींत आमी सक्कड आसा. आमकां इगर्जाक वचोंक जायना, पयलींचे बरी मागणे आमी सांगाता मेळोंक एकवटोंक जायना, कारण ही एक सांक्रामीक पिडा, पॅन्डेमीक म्हणटा हांव, विस्तरून आसा, रुपांतर जावन विविध नमुन्यांनी ती मनशाक अटॅक करते आसा. पयलें वेव, दुसरे वेव, तिसरे वेव, अशे चवथे वेव म्हणून हें वादळच गेल्ल्या बरी येते आसा. ह्या संकश्टाच्या समयार आमी भावार्थ सणसो न्ही. आमच्या संकश्टाच्या समयार देव आमच्या सांगाता आसा. सुमार एक हांव चिंता 6 वर्सां आदीं एक गांवांत आसली भयण तिणें म्हाका फोन केलें आनी म्हळें, फादर फ्रँकलिन, मुंबईत एक गांवची भयण गर्भेस्त आसा आनी तिच्या गर्भांत जोवळीं भुरगीं आसात, ट्विन्स. बारीक ब्लिडिंग जाते आसा. वैजनाच्या चिंतपा प्रमाणे एखाद्या वेळार तो गर्भ गुंद आसल्यार एकच आवयच्या जिवाक बादाक आसा ना भुरग्याच्या जिवाक बादाक आसा, आवयच्या जिवाक चड बादाक आसा. त्या खातीर आमी तें भुरगें काडया. वैजनाची चिंतप सगळो तांणी वैज्ञानीक रितीन, सायंटिफिकली तांचें चिंतप, तांचें ओपिनियन तांणी दिली. तर देवाचें
चिंतप कितें आनी त्या भयणीन म्हाका फोन केलें 3 म्हयने जाता मस्त ब्लिडींग जाते आसा मस्त सुस्त जाते आसा जोवळी भुरगीं गर्भात आसा हांवें सांगलें आमी मागया कित्याक जो हांव सोवान गेलो दावा वचोर व्हडा सांगता हांव आयलां जीव दिवचे खातीर आमी जेजूचेर बाबत दवरचें परसा तर ताचे लागीं आमी मागया भोवत वर्तें दिर्घें जावन आसा हांवें ताचे खातीर मागणें केलें आनी अशें 3 म्हयन्यांत हांव 4 म्हयने 5 म्हयने 6 म्हयने वैजनांनी सांगलें 3 म्हयन्यांनी एटलिस्ट 6 म्हयने त्या भयणीन मस्त कश्ट सोंसले आनी त्या भयणीन गठ मोन केलें हांव भुरग्याक काडिना हांव म्हज्या भुरग्याक लगड काडिना जावं पुरो मिसकॅरेज जावन येता तें आमच्या हातांत ना मिसकॅरेज अबॉर्शन जायना पूण मिसकॅरेज जायचें म्हणून आमी गुळयो काडी गेल्यार अबॉर्शन जाता त्या खातीर देवान दिल्लो जीव कोणी हातांत काडूंक जायना आमकां कळीत आसा आमच्या भारत गांवांत असले नियम पास करून 50 वर्सां जाते आसात एका दिसाक एका लाखावरून 100 भुरगीं मोरते आसात संवसारांत कितले मोरते आसात कितलेशे अनाथ आत्मे ह्या संवसाराचो उजवाड पडोवचे पयलेंच देवान दिल्लो जीव जिवोवचे पयलेंच मनशाच्या स्वार्थान अर्थ नासतना नाश केला आनी आज आमी असल्या कश्टाक वळाक जाल्या देवाक दुसरो फायदो ना त्या भयणीक जेजू कोण म्हूण कळीत जालें आनी हांवें ताका देवाच्या उतराच्या आदाराचेर हर एक कोट्यो मागतलो ताणें फोन केल्या घडये ह्या काणयेन ना जाल्यार मागीर काणयेन घेवन फाटीं फोन करतलो मागतलो 6व्या म्हयन्यांत आस्पत्रेक एडमीट जालें एडमीट जावन डॉक्टरान म्हळें आतां कितेंय करूंक जायना ब्लिडींग चड जाते आसा आमी सिझेरियन करचें पडटा परत मागणें केलें हांवें म्हळें देवाच्या कुशे काल्तिमान घालत आनी तांणी सिझेरियन केलें 6व्या म्हयन्यान त्या दोगांय भुरग्यांक भायर काडलें गर्भांत आमकां वता इन्क्युबेटर म्हणटात भुरग्यांक ऑक्सिजनाचेर दवरतात 7, 8, 9, 3 म्हयने थोडा वतांनी 4 म्हयने ती भुरगीं हांव चिंतता 6 म्हयन्या पर्यंत ती भुरगीं तशींच भितर उरलीं आनी ताच्या उपरांत भलायकेन आवय डिस्चार्ज जावन घरा आयली भलायकेन भुरगीं डिस्चार्ज जावन घरा आयली आतां ती भुरगीं व्हडली जाल्यांत हांव चिंतता तांकां 6-7 वर्सां जाल्यांत त्या दोगांय भुरग्यांक हांव मेळोंक गेल्लो गांवांत येतना आनी त्या आवयन म्हज्या लागीं तांकां आशिर्वाद दी जावन सांगलें आनी म्हज्या www.fatherfranklin.org तातूंत म्हज्या वेबसायटीर टेस्टिमनी हांवें घाल्या ह्या भयणीचो बाबा तितलो अखंड जाल्लो की त्या सफरिंगा मदें त्या कश्टा मदें ताणें बाबाक सांडूंक ना आमकां कळीत आसा आमकां तें दूख भोगतना आमचो आटे बिटे भोगतना आज हांतरुणार आसली कॅन्सर पिडा या कसली एक आड मारली कसली एक एलर्जी जावं पुरो तुमकां भोगचे ते आटे बिटे कोणा कडेन सांगूंक जायना जावं पुरो तुमी व्हीलचॅरार आसात जावं पुरो तुमी जिवन मरणामध्ये झुजचे वरीन भोगते आहात तुमकां किमोथेरपी तुमी घेतल्या आज मग अशें हो भयणीनो विविध नमणेच्या संकश्टान तुमी वळार जाल्यात त्या संकश्ट मध्ये देव तुमचे सगळे आसा पवित्र सल्ल्यांत आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथांत जुजे जैलांत आसतना जुजे सांगता देव आसुलो सबार जाणांनी म्हज्या कडेन विचारलें सवाल देव आसुलो जाल्यार आमचो बाप स्टॅन्यू स्वामी इतली वर्सां सेवा केलो कित्याक जैलांत गेलो तुम्ही पळया आमी सकारात्मक जावन घेवचे जाल्यार तो जैला कसो नासलो जाल्यार आज म्हाकाय ताचे विशयान कांय कळीत नासलें संवसाराक कितेंच कळीत नासलें देवाची ओड विचित्र विशेष विशिष्ट आनी स्पश्ट आनी पत्र्याक स्टॅन्यू स्वामी ताच्या कॉन्शियन्सांत बारी स्ट्रॉंग जावन आसलो ताका पार्किन्सन्स आसलें सोमा या ताका कश्ट जाताले ताचे जिवितांत हें सगळें आसलें पूण ताचे ते बरोसो भोवात आसलो म्हाका उडास आयलो जुजे जैलांत आसतना भावानी ताका विटलो आनी तो पोतिफेराच्या घरा काम करतलो थंय ताचेर ताची पोतिफेराची बायल दोळो घालता ताचे उपरांत तो आयकना विचार करूंक आनी बदलान घालता ताचे ताका जैलांत घालता बायबल सांगता जैलांत जुजे आसलो जुजे सांगता देव आसलो
तर म्हाका 100% कन्फर्म जैलांतर आमच्या बाप स्टॅन स्वामी सांगता देव आसलो. त्या खातीर ताची धैर्याची उतरां आनी त्या धैर्याची निराधीक ताणें मरण स्विकार केली रीत येवंक ना ताच्या अखेरीक अंता पर्यंत. कित्याक ताच्या मतींत तो नितळ जावन आसलो. हांवें दुबळ्या धाकट्यांची सेवा केली आमकां कळीत आसा. आमच्या सांव लॉरेन्सा कितें केलें ताका सर दुबळ्या धाकट्यांची सेवा केल्ल्याक बरें केल्ल्याक रायान ताका भाजलो खायलीर आनी आज अनेक नोंदण्यान भाजलो आमच्या फादर स्टॅन स्वामीक. मोगाच्यो भाव भयणीनो जेजू सांगता जिवचे न्ही धैर्य घे जाय. आज आमी पिडेंत आसा क्वारंटायन जावन आसा व्हेंटिलेटर आसा जावं पुरो आमचे पाय एम्प्युटेट केला डायबिटीज चड जाला डायलिसीस आसा सगळ्या समस्या आमकां आसात. अनेक रितीन रीण आसा अनेक रितीन आमचे बिझनेसाचे पैसे येनात डिप्रेशन आमकांत भेट ते सगळें आमच्या दाड घालता. दाड घालतना आमी निराश जावचे न्ही. आमची नदर क्रिस्ताचेर कंसळचे. क्रिस्ताचेर नदर कंसळचे. इसाया प्रवादी तेंच सांगता एका व्यक्तीक हांव धाडटलो आनी तो राजवटी चलयतलो तो क्रिस्त जावन आसतलो. अभिषिक्त एनॉइंटेड वन सोडवंदार. आनी मोगाच्यो भाव भयणीनो आज कशें ह्या भयणीन आपणाच्या घरपांत दोगां भुरगीं आसलीं तर दोगां भुरग्यांक कुटुंबांत जिवीत जियेतलें. आनी कितें जालें गेले ते 10 वर्सां ताजो घोव कितें की मुंबय गेल्लो आनी गांवाक आयलें. मुंबय गेल्ल्या कारणान ताका कोवीड लागलें. कोवीड लागून ताची स्थिती इतली परिस्थिती पाड जाली की तो सुमार 4 महिने आस्पत्रांत आसलो. तांकां सुमार 2-3 महिने व्हेंटिलेटर आसलो. आनी आमकां कळीत आसलें सेकंड वेव आयिल्ल्यान व्हेंटिलेटर फाटी आयिल्ली बारीवणी. आनी ह्या भयणीक अखंड बोवात डे 1000 ताणें म्हाका ताचे कडेन फोन लागून दिलें. हांव व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉलार उलयलो. मागीर तेय बॉम्बे गेले गांवांत. हांव डॉक्टरान ताका येवन पळोवंक सांगलें. डॉक्टरांनी होप सोडलो आनी निमाणें तो सेमी कोमा टायप व्हेंटिलेटरार तो आसलो. ब्रिथींग सपोर्ट जायचे आसलें ऑक्सिजन सपोर्ट जायचे आसलें. आनी ताज्या उपरांत हांव चिंता आमकां दुबळो काण ताका ट्यूब तांणी दवरलो. पूण पुरो जावन 4 म्हयन्यांनी तो फाटी आयलो. आनी ताका ताणें सांगतालें हांव जेजूक साक्ष दितली. म्हळ्यार कितें वरतें वादळ दोगांकय आयलें आनी देवान तांकां राखलें. मोगाच्यो भाव भयणीनो अशें म्हणटाना जी कोण तातूंत अंतरलीन ती निर्भागी न्ही. कित्याक म्हळ्यार आमकां ह्या संवसारांत खंयच्याय एका कारणा खातीर देवान दवरला. आमचे मिसांव फ्रँकलिनाचे मिसांव मोगदातना देव पळोवन व्हरता. त्या खातीर हांवें फ्रँकलिनान हर दिसा तयार रावत जाय. तयार रावत जाय मागण्याद्वारे भावार्थाद्वारे देवाच्या उतराद्वारे. ह्या म्हज्या मिसांवांत हांवें म्हजें फोकस म्हजी नदर सुमयेचेर हांवें कंसळची. आज कित्याक हांव हें सकट सांगता की म्हळ्यार आज आमची नदर सुमयेचेर कंसळ्यार सुमी कोण म्हूण आमकां कळीत जाता. आमची नदर माज्जेचेर कंसळ्यार आमकां सुमी कोण म्हूण कळीत जायना. तर आज जेजू एक सवाल विचारता ताच्या शिसांक. ताणी खंयच्यार नदर कंसळ्या जेजूचो पाटलाव करतना. आज आमी कोणाचेर नदर कंसळ्या पाटलाव करतना एक याजाक जावन हांव ह्या संवसाराच्या उलोवण्यार संवसाराच्या आशा वटण्याचेर ओदवण्याचेर हांवें म्हजी नदर कंसळ्या न्ही. ह्या पयशाच्या फाटल्यान आशेक दौलतेक पडोवन अधिकार हाकाराक बली जावन ताचेर म्हजी नदर कंसळ्या न्ही. ह्या म्हजे एक स्टेटस जाय ह्या संवसारांत. फादर फ्रँकलिन म्हळ्यार सगळ्यांनी होगाळसी जे म्हाका तसल्याचेर म्हजी नदर हांवें कंसळ्या न्ही. मोगाच्यो भाव भयणीनो आमची नदर आमी क्रिस्ताचेर कंसळची. आज एवकारिस्तीक म्हळ्यार आमी जेजूचेर नदर कंसळची. त्या खातीर ताचेर नदर घाला तुमची मुखां म्हळ्यार बरें जळटलीं. Look at him and be radiant. Your faces will never be ashamed. Legend के दिस माउंटनात म्हणटा कीर्तन 34 व्हड 5. मोगाच्यो भाव भयणीनो आज जेजू हे सवाल शिसांक विचारता. शिस्ताचे सांगत आसले म्हाका लोक कितें म्हणटा संवसार कितें म्हणटा. संवसार आमचे पॉलिटिशियन क्रिस्तांव न्ही जाले थोडे बरे उलयतात.
थोडे ते प्रवादी म्हणतात तर थोडे एक सरळ सांतामध्ये सांत म्हणतात आणि तेच ते जबाब दितात. ते म्हणतात मनुष्य पुताक लोक कोण म्हणून म्हणतात. ताणी जाप दिली थोडे तो स्नानदाता जुवाव म्हणतात, हेर थोडे तो एलिया म्हणतात आणि हेर तो येरेमिया वा प्रवाद्यापैकी एकलो म्हणतात. तवळ जेजू तांकां विसारले. पळया येरेमिया प्रवाद्यापैकी एलिया एक सकट म्हणतात. ओके, आज जेजू म्हाका विचार बरो फ्रँकली ना तुका हांव कोण जावन आसा. संवसार कितें म्हणून दी, सबार जाण सबार रितीन उलयतात. आज तूं म्हज्या सांगात आसाय 22 वर्सांत हांव न्हू सुवात येता आसाय येसार जावन आसाय हांव कोण जावन आसा तुका. पवित्र भाव भयणीनो, अत्यंत सवाल जेजू शिष्यांक विचारता, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात. तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात. आज पवित्र भाव भयणीनो, म्हजी सुवात आयकून हर एकल्याक हांवें सवाल विचारचे आसा, जेजूचें सवाल. पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात. थोड्या कन्फ्युजन जावंक पुरो, थोड्यांक कितें सांगचें म्हूण कळचें ना जावंक पुरो, थोड्यांनी कितेंय एक तेदे व्हडलें सवाल नेमून चिंतलां जावंक पुरो. पूण जेजू सवाल म्हाका तुका विचारता. त्या खातीर जावंक पुरो आमी युट्यूबार हें मिसाचें बलिदान भेटयता, आज भावार्थान भेटयता. आमकां अवकाश ना, सोमा अवकाश आसतना आमी वेता आमी गर्जेक. पूण आज ह्या भावार्थान आमी मागतना देव, कित्याक जेजू आमचे मदें हजर आसा. ताच्या सुवातेद्वारे आनी ताच्या त्या कुडी आनी रक्ताद्वारे सिमोन पेद्रू जबाब दिता. सिमोन पेद्रूची जबाब पळया, अनभोगाची जबाब. सिमोन पेद्रू म्हणटा तूं क्रिस्त, यू आर क्राइस्ट म्हळ्यार अभिषिक्त अनॉइंटेड वन, जिव्या देवाचो पोतो. तर आज आमी जिव्या देवाची भुरगीं आनी तो जिव्या देवाचो पोतो आमी जिवंत आसलेल्या देवाक आराधन करता. हांव जिवंत क्रिस्ताक आराधन करता आनी तो क्रिस्त आमचे सवे आसा. त्या खातीर म्हणटा सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तो जिवंत क्रिस्त तुमचे सवे. आनी तो क्रिस्त ह्या युकारिस्ती बलिदानान आमचे मदें ह्या देवाच्या उतराद्वारे आमचे मदें काम करता. तो क्रिस्त जिव्या देवाचो पोतो. आनी ताका सांगता बागी तूं सिमोन योनाच्या पुता, कित्याक तुका हें उगड आपे केला मनुष्य नैसर्गिकच्या बापान. दिस इज रिवील्ड टू यू बाय माय हेवनली फादर. मग भाव भयणीनो, आज ही वाचपां आमकां सर्गीच्या बापा विशयान, जेजू विशयान, पवित्र त्रिदादी विशयांत आमकां हांगा शिकोवन दितात. तर आज आमी एक सवाल आमकांच विचारचो, जेजू म्हाका कोण जावन आसा. हू इज जीसस फॉर मी. जेजू म्हणजे जिवितान कोण जावन आसा, भावार्थान कोण जावन आसा. आज म्हजो भावार्थ कसो आसा. पळया तो पेद्रू ताच्या भावार्थान जेजूचो पटला उदार करता, पटला उदार करता. आतां 12 जाणांक एकलो जीव घात करता, एकलो मात्र सादें मरण मरता प्रायज जावन जुवाव, आनी उरले सकड माट्टीर मरता. ते भिवूंक नात. सगळो विविध नमुन्याचे माट्टीरपण आज आमकां मेळटा. ह्या कोविडाच्या काळार कश्टांत आमी भावार्थांत आसतना, मागण्यांत आसतना सकड आमकां मेळटा. आमी भिवचे नाका, कांगाल जावचे नाका. जेजू कोण म्हणल्यार जबाब पवित्र सोलोस आमकां दिता. तिसरो आवाजवर 17वी वळो आमच्या माथेवाच्या माथ्यालांत बापो बौतिस्मा वेळार उलोवन सांगता, हो म्हजो पोतो, हो म्हाका मानवाला मोगाचो पोतो. रुपांतर वेळार 17वा आवाजवर वळ 5 आमी पळयता, हो म्हजो पोतो, हो म्हाका मानवाला, ताका तुमी आयका. जेजूस सांगता 17वा आवाजवर 3री वळ जुवांचो वांजेला, ते सास्तीक जिवीत हें तुवें धाडलेल्या क्रिस्ताक पातयेवचें आनी तुका एकल्याच दिसा देवाक ओळखुचें. धर्मदूताचे कृत्य 14 वचून 12वी वळ सांगता, ताच्या नांवा भायर आमकां साल्वासांव ना. कोरिंथीयांक बरयल्या पत्रान सांगता 8वा वचून वळ 6, देव एकलोच आनी मध्यस्थ एकलोच जेजू क्रिस्त. तर जेजू जावन आसा देवाचें उतर. जेजू जावन आसा सत, जीव, पुनर्जीवनपण, जिवीत, वाट, सर्गाचें दार, बरोगोवणी करीत दाखोवला. हेचो जो आमकां विविध रितीन, सुविध रितीन आमकां तो सांगता आनी तो आमकां दाखोवन दिता कसो सत, वाट आनी उजवाड जेजू म्हणून.
तर मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू भायर आमकां जिवीत ना म्हणजे संवसारांत आसाव जाल्यार जेजू खातीर आमकां एक लाख एक मिसाव दिला ह्या जात जावन म्हाका एक मिसाव कुटुंबाचें मिसाव तुमकां दिला हे मिसाव बंदर उरोवू आयच्या दिसा ही लिटुर्जी आमकां बळवत करूं दी भावार्थान ताका साक्ष जावं मागण्याच्या जिवितांत बळवत जावं देवाच्या उतराच्या आदाराचेर साक्रामेंताचेर आनी देवाच्या उपदेशाचेर आमचें जिवीत बांदून हाडून क्रिस्ताक साक्ष जावन एक दीस त्याच भावार्थान ताचेर एक जावप आमकां बोळो गटाय करपाक हाच्या ह्या विशेष मापाने येवकरिस्तांत सर्वेस्पर देव फावो करूं दी आनी सिमाव पेद्रो बरी आमी जाप दिवूं त्या जापे प्रमाणे जियोवंक आमकां बोळो गटाय तसो अनुभव ह्या येवकरिस्तांत जावं दी म्हणून आमी मागया सर्वेस्पर बाबा गणित का पड जाल्यार तुका अर्थ वळपांनी वाकाणी दिता तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता तुजी सुवात हांवें परगट केल्या आज भलायकेची मस्त जाणां गरज आसा मस्त जाणां पिडेस्त आसात पिडेत आसात गांवांत परगांवांत भुरगीं युवक युवती वडिलां अंतुडाराची आस्पत्रेची सर्व खातीर हांव मागता तूं क्रिस्त जिवेत असो पळय तूं ह्या जागी दिक्षेन सांगलें कितें बांदताय तें बांदता सोडयता तें सोडयता रुपया बागा म्हजें देयना जेजू क्रिस्ताचें नांव दर एक पिडा शेडा अंकर बनपस बंदड्यो बंद म्हणून पदडयता टच देम लॉर्ड नॉट देम लॉर्ड rebuke blocks bondages curses disturbances sin to go out from their body heal them Lord जेजूच्या नावान मजयत जेजू उतरान तुका भलायकी जेजूच्या रक्तान तुका सुटका आमेन आमच्या भावार्थाचे उसळणी आमी करूया एकाच देवाक सतमानता सर पदवेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तू सर आसणार आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमानता देवाचो एकलोच पूत तो सर उकाडा आनी बापा तावन जल्मला देवा तावन दिव उजवाडा तावन उजवाड खरे देवा तावन उपसल्लो खरो देव तो देवा तावन जल्मला ताका रोसूंक ना बापाचेच सैमासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनुष्य कसो तो आनी आमचे सोडोडे कसो तो सर्गांत तावन तो देवलो आनी पवित्रत्मे वरवीं अवतार बरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंस पिलाताका ताका बुरसार मारलो ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्याचे निमेल्ल्याची मनसुबी करूं वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्रत्म्य आसत मानता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता ताव निपसला बापा आनी पुता बराबर ताका संसर्प नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादे वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापिल्ल्या सभेक सतमानता पातकाच्या भोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुदारी जिवंतपणाक आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन भगवंताची प्रार्थना मुगाच्या भाव भयणीनो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हांगा एकवटीत जाल्या तर आता त्याच नांवान बापा समोर आमचे त्या समर्पण प्रार्थुया जी जबाब बापा आमचे मागणे आयक मागीर आमी आमच्या बापा फ्रांसिसा खातीर सगळी पवित्र सभा सोदून व्हरून तांकां बोळो गटाय सर्गीची जाणवाय दी तांकां बरी भलायकी देव फावो करूं दी तांच्या मुखेलपणाकाराचे सर्व याजाक रिलिजियस भाव भावडा गोवळी बाप तांचे मिसांव आशिर्वादीत कर सर्व डीएसीसीचेर आशिर्वाद घाल ह्या डीएसीसीचे मिसांव आशिर्वादीत कर ज्या डीएसीसीन गोवळी नात थंय बरे गोवळी तूं फावो कर अशे सगळे मिसांव तूंच तुज्या कृपेन चलोवन व्हरू आनी तुज्या धैर्यान आमकां भर म्हूण आमी मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक मागीर आमी संवसारांतल्या सर कुटुंबां खातीर मारेकार पिडेक वडाक जाल्लीं कुटुंबां समस्येनी अशी कुटुंबां भलायके निमती वळवळची कुटुंबां या विविध अडचणीक बली जाल्लीं कुटुंबांतली युवक युवती भुरगीं बाळां गर्भेस्त स्त्रियो भुरग्यां जातलेल्या भुरग्यांचे देणे काजर जायनातल्या बऱ्यो सैरिक्यो आनी पिडेत आसलेल्यांक सुटका
विच्छेदनाच्या वाटेराची राजी जावन कुटुंब जिवीत जियो तुझ्या बागेवर कुटुंबाचे सारखे तांचे ते योग तुझे कुटुंब पवित्रतेच्या सत्तेत बोर म्हणून आम्ही मागता बाबा आमचे मागणे ऐक बाबा आम्ही मागता सर राष्ट्रा खातीर तू जावन आसाय राष्ट्राचो उसवाड तुझ्या पुताक तुवें सोडवंदार जावन पाठयलोय कितलीशी राष्ट्रां आज आनी की वावरतात येवनात नास्तीक जावन कम्युनिस्ट जावन आसात सर कसल्या व्यक्तीक पवित्रत्म्यान तूं बोरो ताची काळजा जेजूचो सोडवंदार म्हणून स्वीकार करूंक उक्ती कर सुवार्थेक नवे नवे वाटो तूं उगड सुवार्थ प्रकट करच्या पंगडा खातीर रेट्रीट मंदिरा खातीर ह्या जात रिलिजियस ह्या कॅरिस्मॅटिक संचालन आसच्या हर एकल्या खातीर हांव मागता ह्या दिसांनी अंतरजालाचेर ह्या सोशल नेटवर्काचेर सुवार्थ प्रकट करच्या हर एकल्याक आनी ती सड आनी सड तांकां बोड कटाय दी ही सुवार्थ सगळ्या संवसारांत प्रसार जावनी आनी तुजो पवित्रत्मो राष्ट्रांक उजवाडाक हाडून दी म्हणून आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक राजकारण्या खातीर आमी मागता संवसारांत असल्या अध्यक्ष प्रायम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर गव्हर्नर डिक्टेटर्स रायरणियो नियमां करची भ्रष्टाचार अनाचारांत सुटका सोडून फुटीपणांत सुटका सोडून मतांतलेपणांत भयोत्पादन सुटका सोडून क्रिस्ताच्या उजवाडाक भरोवली अंधकार पयसो सोडून सर्वीचो प्रकाश संवसाराच्या मुखेल्यांचेर देवून येवनी म्हणून आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक बाबा ह्या दिसांनी पावस आवरू राष्ट्र संवसार कश्टांत आसात हवामान वैफल्य एका रितीन जाल्यार आनी मनुष्य भावबांधवपणाचे सोलवणी आनी एका रितीन हे सकट तूं जाणा आसा तूं मात्र सारकें करूंक शकताय निराश्रित निर्गतिक अनाथ विधव्यो विधुरा शेतकरी लोक खामेली वर्ग लोक कष्टात आसा दुबळो जावन येता ग्रेस्त जावन येता तुज्या आज आमच्या मध्ये येवन आनी असल्याची कठीण काळजा परिवर्तन कर फारागरायची काळजा परिवर्तन करून सुटका दिल्या बरी तुझ्या परजेक तूं सुटका दी आनी आशिर्वादान भर आनी सगळो संवसार सहवासाचे आशिर्वाद जोडून दी म्हणून आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक एक घडीभर मौनपणी आमी सर आमचे त्या समर्पण मागया सर्वेस बाबा आमी तुका अर्पण वाकाणी दिता तुझ्या पुत्र जेजूस मुखांतर आमी सर त्या सवा तुजे समोर दवरल्या त्या सवा फावो ती जबाब दी आनी आमकां आशिर्वादीत कर हे मागणें आमी करता बाबा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिलो आसता आनी तुजे उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिवीत असो उंडो जातलो ससनाच्या ससनाक देवाक जय ससनाच्या ससनाक देवाक जय देवा सोबत आमच्या मनशाचो मातसो भागीदार जावं पावलो तशेंच ह्या उदकाच्या आनी दाखवायनाच्या पुण्या वरवीं आमी ताच्या देवसैमांत वांटो घेवंक फावो सर्वेस परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनू आसता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखोसो वायन आमी तुका भेटयता दाखवाले दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मी पिवण जातलो ससनाच्या ससनाक देवाक जय ससनाच्या ससनाक देवाक जय सर्वेस परा देवा लालवीक मनान आनी पदकाची धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तुका मानता तसलें जावं म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांत तें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेते पवित्र चादावाक सर्वेस पर मानून घेवं
सर्वेस्परा एकेच पदे वरवी आमकां तुजी आपणायलेली परजात्वे करून घेतली दयाळपणे तुझे पवित्र सभेचे कोडान आनी शांतीन सांबाळ ह्या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्वोत्पदानी ससनाच्या देवा सर्वकाळी सर्वदै जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आमी तुका दिनवासून फावो हो करीतो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. इतले कळवळेन तुवें मनशाकुळाचो मोग केलोय की तुझ्या पुताक आमचो सोडवंदार करून धाडलोय. जे जेजू सवे तुका मानतले तेच आमचे सवे तुका मानूंक फातक मात्र सोडून हेर सगळ्याक आमच्या गतीन जियोंक तुवें ताका पाठयलो. आदवान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुज्या कृपेची देणी होगडायली पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय ओल सर्गी तुका जय ओल सर्गी तुका जय 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 ओल सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओल सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय. बापा परस तू पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा कित्याक तुजे तावन जेजू ख्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्रत्वेच्या सत्तेचो जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदीन ती तावन आसतना ते पर्यंत तुका एक निर्मोळ भेटवणी करच्याक एक काश परजा तूं जमयत आसाय. देखून बाबा कलतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमी जेजू ख्रिस्ताची कोडू आनी रगत जमच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समारंभता. तो परदीन चलो ते राती आनी उंडो घेतलो कदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसान दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुबेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूची. तीच बरी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान धीन वाचलो ती आपल्या सिसान दिली आनी म्हळें तुमी सुबेज घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती कराराचे रगत हातकणच्या बक्षाने मेळच्या तुमच्या बसोत आनी सुबेज मनुष्य बसोत ते वारवतले हे म्हज्या वडासा करात.
बावटसो गोट परगट होया तुझ्या पोरसानी पुनर्जीवनपणा वरवी तुवे आमकां सोडयली सोमिया संसाराच्या सडवंदारा आमची सडवण कर. बापा आमच्या सोडवण्या पासो तुझ्या पुताक सोसलेल्या कष्ट मरण असो तुझ्या आनंद बरी पुनर्जीवनपण असो आणि सरकार सटण्या स्वामी भक्तीपणे उडास करता आणि तो परत येतो पण त्याची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आणि पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागार जोडल्या तीच बली आता तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तुजी दयाळ दिश्ट घाल आणि तुझ्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान बसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भरो आणि जेजू सवे एक कूड आनी एकत्व आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सस्तीक दान तो आमकां करूं आणि शरीराचे माये भोव भगवंत अवकार मरियेच्या तुझ्या भगवंत धर्मदूताच्या आणि वैभवी रक्त साक्षांच्या आणि सुमेश भक्त सांगता तुवें विसरून काडलेल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळो ताचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बाबा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुझ्या सांकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आणि फ्रांसीस आमच्या गोवळे बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेश गोवळे आणि मुन्यारा बराबर तुझ्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारात वाटसुरे तुझ्या पवित्र सभेक बाबातान आणि प्रिती मोगान थीर कर. तुझे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. खणवळ्या बापा संवसारात शिपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दये करून तुझे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुझ्या इश्टागातीन मेल्ल्या अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासांत तुझ्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून सस्नांक दादोशी जातले म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमे वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू पवित्र तुझ्या एकपणान स्वर्गोद्वेदार बापा स्वर्गोन्नने वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन प्रार्थुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज्य आमकां येवं तुजी खुशी सरदार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपडतो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिताव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परसून वायटांतली आमकां निवार. दये करून एक जिवितांत संस्कार आमकां दी. सगळींच्या भागांनी आमच्या सुगंधरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरोशान अंतरतेल्यांक आमकां तुजी उदार कपळटी सर पातकांतली सुटय आनी सरांकांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या आसना. तुमी जेजू क्रिस्त तुजे धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बातकाचेर दय पोट तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशेप्रमाणे तिका शांती दिने पडान सांबाळ. तुजी येताय निराजोड चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. तुमची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताच्या पुढे तुम्ही सरणावरी ती आमकां सेवतल्या ससनाचे जिवीत मेळो. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची कापड कर. देव
देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकोळ कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती. ह्या शेळीच्या जीवनाका पहिल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताचे गोड आनी रगत म्हाका सश्टांच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. आमच्या काळजान जेजू आयला, आत्मीक रुपी ताका आमी सेवला. अस्कार आमच्या काळजान दिवन आमकां गूण करच्या जेजू, आमच्या भितर प्रवेश जाल्ल्या जेजू, आमी तुका अर्घां दिता. आज म्हाका भलायकेच्या कारणा निमती इगर्जेक वचोंक जायना जाल्यारय तुवें आज ह्या युकारिस्ती बलिदानाद्वारे म्हाका आपयला. म्हज्या काळजाची आशा बगयल्याय, म्हजी थान बगयल्याय. तुलसू आज देवाच्या उतराद्वारे युकारिस्ताद्वारे म्हजे भितर प्रवेश जालाय. हांव तुका अर्घां दिता, हांव तुजो मोग करता. अखेर श्वासा पर्यंत तुजे संगीत भावांत जियेता जेजू. म्हाका हांव जेजू अर्घां तुका सुमयान जेजू, होगळां तुका सुमयान जेजू, महिमा तुका सुमयान जेजू, वंदन तुका सुमयान जेजू, जय जय तुका सुमयान जेजू, मान तुका सुमयान जेजू, वखणी तुका सुमयान जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बाबा, तुवें काकुळटीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळे आमचे जिवीत तुका मानतात असते जावच्या आमच्या काळजाची उर्बा अधिक अधिक वाढे. ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पांगून तो तुमकां मैपासान आनी काकुळटीन वागो. आमेन. दुलबैन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तुमकां दी. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुत्राचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदा आसो. आमेन. वसुलिया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओड उपकार राखण गोडव्या मोजा सर्गा वयल्या आमच्या देवान म्हाका अधीन दिला तुज्या. कितली जतन तुका सांबाळवच्या म्हाका शेकी पावच्या ससांग सर्गा सुका. दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्ना सांडी नाका.
दयाळ राखण्या सांभाळ म्हाका वायटा विघ्ना सांडी नाका मुगाळ पुत्रा सोवे ओंकार बरे आशीर्वाद दिव आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा ती आशीर्वाद भुरग्यांक तुज्या भगवान कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मुगाचे भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. हे आमचे चॅनल दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब हाचे द्वारे हर एका सकाळी 7 वरांक दिसपट्टे स्वार्थेचे नियाळ हांव दिते आसा. हर एका मंगळारा कानाडी भाशेन कीर्तने घडोवणी पायणा संजे 7 वरांक ब्रेस्तारा दीस जेजूच्या अजापाविशांत आनी तशेंच अरविंद दिसांनी धर्मदूताचे कृत्य विशांत इंग्लीश भाशेंत 7 वरांक ब्रेस्तारा सांजेर आनी सुनवारा सिराकाच्या ग्रंथान पळयन संजे 7 वरांक दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनलाचेर आमी ही स्वार्थ दिते आसा. स्वार्थेच्या मिसावा खातीर मागा मात्र न्ही ही स्वार्थ जाता तितल्या लोकां कडेन वांटून घेया. म्हजे खातीर म्हज्या मिसावा खातीर आमच्या येसू स्पर्श पंगडा खातीर तशेंच दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनलाच्या पंगडा खातीर तुमी मागा. देव बरें करूं. दिव्यवाणी